Sirach, chapter 16. आपणाचेंच खरें म्हणपी मनशाचें उदृश्ट. कित्याकूच उपकारना तसलीं जायतीं भुरगीं आशेनाकाय, आनी देवाक वळखो नासलेल्या भुरग्यांचेर दादोसपण भोगिनाकाय. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात तांचे मोदें वसल्या शिवाय तें कितलींय आसूं तांचे विशीं दादोसपण भोगिनाकाय. तांकां एक लांब जिवीत आवडेनाकाय. तांच्यावन ओदीक आंकड्यांचेर विस्वास दवरिनाकाय. सर्वेस्पराची आज्ञा पाळिनासलोले हजारांनी आसलोल्या परस सर्वेस्पराची खोशी कोत्ता तसलें एकूच भुरगें आसल्यार ओदीक बरें. एकाच मनशाच्या शाणेपणाक लागून एका शाराची लोकसंख्या वाडोंक शकता, पूण कायदे पाळिनासलोल्या लोकांचे वंशूच पाड जातले. हांवें म्हज्या दोळ्यांनी तसल्यो जायत्यो वस्तू पळयल्यात. तांचे परस ओदीक प्रभावीक वस्तू म्हज्या कानांनी आयकल्यात. एका पातकी समाजांत उजो पेट्टा आनी एक आटापूंक येनासलोल्या देशाचेर खास्तीचें आकटें पेरवता. आपल्या स्वताच्या बळाचेर पातयेवन आपणाचेर परतवलेल्या आदल्या काळावेल्या राखोसांक ताणें भोगसूंक ना. लोटाच्या सांगातान जियेतल्यांक ताणें भोगशिले नात. तांच्या गर्वा खातीर तांकां तांची वीट दिसली. बसून फावो आसलोल्या देशाची ताणें काकूत करूंक ना. ते लोक पातकाचे अनंद भोगताले. न्हय म्हणून आपणाचेर पोत्तवपी 600,000 लोकांक स्वताच्या वाड्यान एकठांय जालोल्यांकूय ताणें भोगसूंक ना. आपल्या वाड्याचो एकलोच मनीस सुटलो जाल्यार अजापांची गजाल जातली आसली, कित्याक काकूत आनी शिरोंत देवाच्या हातांत एकेच तरेन आसता. खास लावूंकूय तो तितलोच पदवेदार आसा. ताची काकूत महान तशीच ताची खास्तूय करखोस. प्रत्येक मनशाच्या कर्तुबां प्रमाणे तो ताची नीत करता. पातक्यान वायट वाटेन एकठांयल्यो वस्तू तो व्हरूंक पावचो ना. तशेंच एका भोगती मनशाची सोंसणीकाय फुकट वेची ना. प्रत्येक उदार मनाच्या मनशाक तो इनाम दितलो आनी प्रत्येकाक फावो तें मेळटलें. खास्तीची खात्री. कदींच म्हणनाकाय हांव देवाचे नदरे मुखावेलो लिपतलों. थंय म्हजो कोण उगडास करतलो? इतल्या सगट लोकां मदें हांव नदरेक पडचो ना. येदे व्हडले रचने मुखार हांव कोण? पळय, अंतरोल आनी ताच्या वयर आसलोलो सर्ग आनी संवसार आनी ताचे सकयल आसलोलें पाताळ सर्वेस्पर येतलो तेदना थरथरतलें. तो तांचेर नदर घालता तेदना दोंगर आनी तेच परी संवसाराची बुन्याद कांचवेतली आनी थरथरतली. पूण ह्या सगळ्या वस्तूंचेर कोणूच चीत दिना. ताच्यो हालचाली कोण मनांत दवरता? तुफानाचें वारें दिसती पडना आनी जें कितें तो करता तें नदरेक दिसना. हांवें नीत केल्या जाल्यार कोण सांगोन दितलो? कोण म्हजेर नदर दवरतलो? शक्यताय सामकी थोडी. ही चिंतना सामकी उण्या गिन्यानाच्या मनशांची. मूर्ख रस्तो विसरलोल्या आनी वायट रस्त्यान वचपी आपल्या पिशेपणाचेर दादोशी जाता तसल्या मूर्ख मनशांची. रचनेंत मनशाकूल. म्हजें आयक म्हज्या पुता आनी जाणवाय घे, आनी तुजें सगळें मन म्हज्या उतरांचेर दवर. हांव तुका शिस्तीन
आनी बरे तरेन समजायतलो आनी बिनचूक जानवाय तुका दितलो. जेन्ना देवान सुरवातेक आपलो संवसार रचलो तेन्ना ताणें प्रत्येक वस्त आपआपल्या जाग्यार दवरली आनी प्रत्येक वस्तूक तिचो स्वताचो जागो दिलो. ओरोंबाक थावन पिळग्यांच्यो पिळग्यो मेरेन आपल्यो सगल्यो वस्तू ताणें मांडून दवरल्यो. एक वस्त दुसरे वस्तूक आडखोल करिना आनी ताच्या उतराक पाळो दिनासतना केन्नाच रावची ना. आनी उपरांत संवसाराचेर नदर मारली आनी बऱ्या वस्तूंनी ताणें तो भरलो. संवसाराची धर्तरी ताणें तरेकवार जनावरांनी भरली. तीं एका दिसा मरून तेच धर्तरेंत परत वेतलीं. देवाचें उतर हें.